पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि विशय हा तो BJPतल्या इनफायटिंगाचो. म्हाका दिसता खूब दीस जाले आमी काँग्रेसीतल्या इनफायटिंगाचेर चर्चा करताले. आज आमी BJPच्या इनफायटिंगाचेर चर्चा करतात. आणि परिस्थिती अशी आसा की खंयच्यान ही इनफायटिंग सुरू जाल्या तीच आमकां खबर ना. आणि दुसरी गजाल, ही जी इनफायटिंग चल्ल्या ती खंय वतली ताजेरूय आज आमी उलयतले. आणि चार मानेस्त आसा म्हजे बरोबर स्टुडियोक आनी ऑनलायन. म्हाका स्टुडियोक म्हजे बरोबर जॉयन जातात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी रुपेश बाब कामत. म्हाका ऑनलायन जॉयन जातात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद आनी पॉलिटिकल एनालिस्ट क्लियोफाद बाब कुतिनो. ज्येश्ठ पत्रकार म्हाका ऑनलायन जॉयन जातात किशोर नायक गांवकर. आणि कांय खिणा भितर म्हाका स्टुडियोंतल्यान जॉयन जातले गोंयांतले आनीक नामनेचे एक आदवोगाद आनी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट सिद्धार्थ बाब सामंत. हांव किशोर बाब तुजे कडच्यान सुरवात करतां की ही जी इनफायटिंग आसा खूब दिसांनी आमकां BJPतली इनफायटिंग ह्या विशयाचेर डिबेट करपाचो चान्स मेळ्ळा. हें कित्याक आयली ही परिस्थिती अशी दिसता? कारण आमी 2-3 गजाली पळयल्यो. आतां लेटेस्ट म्हण तूं सुभाषबाब फळदेसायाचे. आमी फाटल्या आठवड्या भितर बाबूश मोन्सेरात तुगेले सांताक्रूज पावले ते पळयले. ताज्या पयलीं बाबू आजगांवकार तुमचे पेडण्यां पावले ते पळयले. ताज्या पयलीं तुगेले संकेत आरसेकार सावड्ड्यार पावले ते पळयले. अशें कितें जालें हें की सगळे तुगेले सामके एकामेकाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर पावपाक लागल्यात? कितें जालां की 14 वर्सां जालीं BJP सत्तेन आसा आणि BJPचे पोझिशन सध्याच्या परिस्थितीन अशें आसा की केंद्रांतूय तांचे सरकार आसा, हांगासरूय तांचे सरकार आसा आणि तांकां इलेक्शन जिखपाचो एक सिक्रेट मंत्र मेळ्ळो आसा. आणि त्या खातीर BJPची तिकेट जाका मेळटा तो हमखास आमदार जाता अशें आतां एक फॉर्म्युला जाला. त्या खातीर एक तिकेट आणि दावेदार खूप, त्या खातीर ह्यो सगळ्यो झगड्यो सुरू जाल्ल्यो आसा. आणि प्रत्येक मतदारसंघाचे जर तूं हें पळयची चित्र पळयची जाल्यार BJPनूच प्रत्येकाक ग्रावंडाचेर देंवयला तूं काम कर, कोण बरो काम करता ताका तिकीट मेळटली म्हणून. कुस्ती करा, कोण जिखता ताका तिकीट. अशें पयलीं काँग्रेस करताली. अशी आता ती काँग्रेसमय BJP जाल्ल्या कारणान तेंचे सगळ्यो गजाली BJPन सगळ्यो आत्मसात केल्ल्यो आसा. म्हाका दिसलेलें की वाल्याचो वाल्मिकी जाल्लो न्हू. सो वाल्मिकी जाल्या उपरांत हे जे वाले भाजपान येयल्या पळय ते वाल्मिकी जातले अशें दिसताले. पूण ह्या वाल्यांनी असलेले वाल्मिकी पळय भाजपान तांकांय वाले करून उडयले. ही तेंची जाल्या परिस्थिती. आणि मजेची गजाल हेच्या पयलीं केन्ना जायन BJPन ती पळोवंक ना. हांव आतां कितलींशीं वर्सां BJP खूब लागींसान पळयता की खंयचोच मनीस जेन्ना पक्षान बेशिस्तीन वागता ताका व्यवस्थित शिस्तीन हाडपाचें काम BJP करताली. आयज अशी जाल्या परिस्थिती की त्या शिस्तीक काय ताळतंत्रूच उलोवंक ना. थंय पेडण्यां हेंचो आमदार आसा त्याच्या विरोधात तांच्याच पक्षातलो बाबू आजगांवकार तो म्हणटा पुडयो विकता. आता हें कितें, हो प्रकार कितें म्हणपाचो? मया जर वचात जाल्यार मया थंय कोण तरी तयार जाला तो त्या हाऊस ऑफ अभिनंदन लोडाचो कॉन्ट्रॅक्टरूय म्हणटा. तो म्हणटा BJPची तिकीट आपल्याक मेळपाक जाय. दुसरे कडेन तूं सावर्डेचं तर तुवें एक्झाम्पल दिल्लेलेच आसा. थंय संकेत आरसेकरूय काम करता. प्रत्येक जाग्याचेर जर आमी पळयत जाल्यार कोण ना कोण तरी थंय प्रतिस्पर्धी. म्हापशा रुपेशाचो फ्रेंड थंयसर तर तो म्हणटा सावकार तो म्हणटा BJP आपल्याकूच तिकीट मेळटली हेचो आपल्याक पूर्ण विश्वास आसा. म्हटल्यार हे गजाली हेच्या पयलीं आमी केन्नाच पळोवंक ना. हे अशें कित्याक जाता हे जर तूं पळयशीत जाल्यार BJP सुचूनच भितरल्यान हांकां ग्रावंडाचेर देंवन तुमी ट्राय करा. मागीर तुमची जर ताकद वाडटा अशी जर दिसात आणि सर्वेन तुमचो जर पहिलो नंबर येत जाल्यार तिकीट तुमकां. स्पर्धा लायली आसा सध्या. तूं कितें म्हणटा किशोर की ही स्पर्धा भारतीय जनता पक्षानच लायलो म्हणून? 100% बरें, 100% असली बेशिस्ती भाजपान केन्नाच खोपोवन घेवंक ना. बरें, हांव क्लियोफाद बाबा म्हऱ्या वचचे पयलीं सिद्धार्थ बाबा म्हऱ्या येता. सिद्धार्थ बाब, म्हाका सांगात तुमकां हें पडटा हें कितें जालें हें आतां? प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी हो काय कसलो प्रॉब्लेम हो? पहिली गोष्ट म्हणजे दोन गोष्टी पयली आमी उलोवया. एक म्हणजे मोर नंबर ऑफ कंटेंडर्स इज ऑलवेज हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी.
पक्षाच्या भितरच No, I will come to that. okay. I will come to that. I will come to that. See, whenever there are, see, if a party has got one person who's contesting forever, that's not a good sign for democracy. It is, you should have a contender. आता तो कंटेन्शन कशा तरेन आपले हें करप, आपलो दावो सी एका एक समज पंच म्हणून एकटो काम करता, त्यांनी जन्मभर पंच म्हणून कित्याक काम करचें? एस्पिरेशन सरपंच जावचो न्ही तांणी, मागीर जिल्हा परिशदेन वचचें न्ही तांणी, राज्यसभा लोकसभा किंवा असेंब्लीन तांणी येवचें न्ही, म्हत्वाकांक्षा आसची न्ही ताका. सो कंटेन्शन इज इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द मॅनर इन वीच यू रेज युअर कंटेन्शन, भाशा सभ्य आसची, पार्टीन एक मेकॅनिझम आसचें, तुवें काम करचें, ताच्या उपरांत तांणी अरे तांणी इतले वर्स रिप्रेझेंटेशन केलें, आतां म्हजे कडेन मातशें पळोवप, बरें स्पेसिफीक भाव. आतां बाबूश मोन्सेरात जो सांताक्रूज गेलो पळय, तो हातूंतली खंयची कॅटेगरी भितर पडटा सिद्धार्थ बाब, तुमकां कितें दिसता? कारण ताणें गेलें रोख ठोक ऑफिस ओपन केलें, तो म्हणटा लागले हांगा बीजेपी जिखतले म्हणटा सांताक्रूज, सद्या आमदार कोण आहा? बीजेपीचोच आसा. So therefore what you are trying to say is problem is not in staking your claim. The problem is in manner in which certain people are seen to be taking their claim. जसो आपलो जणू काय अधिकार थंय वचून तशें करपाचें. Can a claim not be staked in a better manner? Can a claim be not staked in a more democratic manner? एक इंटर पार्टी डिसिप्लीन असता त्या प्रमाणे बाबा वचून कितें तरी एक मेकॅनिझम करून तातूंतल्यान क्लेम करूं येतालो काय ना, इज सर्टनली अ क्वेश्चन वीच नीड्स टू बी एग्जामिन्ड. एंड अशें जावचें न्ही, कित्याक सांग फायनली इट शूड नॉट लूक एज इफ इट्स अ डिवायडेड हावस. त्या खातीर एक मेकॅनिझम आणि त्याच्या खातीर एक लोकांक एक घडी घालून दिवप, हे खूप इम्पॉर्टंट आसा. आणि आय थिंक दॅट नीड्स टू बी डिस्कस, दॅट नीड्स टू बी डन. आमी हाजी बारीकसाणी भितर या, बट क्लियोफात बाब तुमी कशें पळयतात? प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी काय प्रॉब्लेम ऑफ इनडिसिप्लिन? I will take your question and what Siddharth Bab has said. Stake should be claimed in a better manner. This is what he says. That is absolutely right. But what has happened is we are discussing today why BJP this is happening. Now we are all used to this happening in a Congress party because earlier it was a loosely held electoral machine. And we expected BJP to be ideologically rigid, cadre party. Now in such a party, why this is happening? No, this is happening simply because BJP by itself has become a party of power at any cost. One. And secondly, it is top heavy. All orders coming from top. And when party's main agenda is power at any cost, these ambitious ministers are also knowing that they want to have power at any cost. Now look at Babush, the shining example which you was taking. He lost in 2017. But you remember, he joined the Goa Forward Party and became the chairman of Greater PDA. Yeah. So the whole thing is power at any cost. Why did Michael shift last time? He thought that power was on the other side in 2022. So he shifted. So it is power at any cost. And another thing that has happened is there is no unified leadership in the state of Goa. Thirdly, you will find Damu Naik, Subhashak Tapoita, who does not say a word about Babush. It appears he does not have the gumption to talk to Babush. And this is what is happening. Yeah. This is simply because more takers are there, power at any cost. And finally now what has happened is, I do not know whether the leaders in Goa have taken the cue from what has happened in Datia and Bakimbur. That it has been proved that however strong your electoral machinery is, even if you have your pramukhs in each booth,
the people can teach them a lesson when the other side is slightly more disciplined. So all that is required is other side is to be slightly more disciplined, and where even a strong electoral machinery Yes. will not work in the BJP party president's home constituency. या रुपेश बाब तुम्ही सांगात, कारण तुम्ही आयकली ओपनिंग रिमार्क्स, मागीर आमी हाजे बारीकसाणी भितर या. पण एक गजाल सगळे जाण म्हणटात, किशोरान तर बरें सांगलें, तुमीच सर्त लायले म्हणून, तूं कोण फर्स्ट येता आमचो म्हण मागीर. सो ही गजाल. आनी दुसरी गजाल प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटीचो. तुम्ही पक्ष म्हण हे जे गजाली चल्ल्यात विच आर व्हेरी अनफेमिलियर टू यू ऑल्सो अँड अस ऑल्सो, कशें पळयता हाजे कडेन? पहिले म्हणजे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जे आसा पळय, इट इज फॉर अस वी थिंक इट इज नॉट अ बॅड थिंग, इट इज अ गुड थिंग दॅट मोर अँड मोर पीपल एस्पायर टू कॉन्टेस्ट. आमची डेमोक्रेटीक पार्टी सगळ्यांक एस्पिरेशन कार्यकर्त्यांक आसतले आनी आसपाकूय जाय. किशोर बाबांनी सांगलां, कारण आमची डेमोक्रेटी हांगा आमचो CM सुद्दां खंय तरी पयलीं गव्हर्मेंटान कामाक आशिल्लो, तो आज चीफ मिनिस्टर आसा गोंयचो भारतीय जनता पार्टीचो. प्रायम मिनिस्टर खंय तरी एकदम कॉमन बॅकग्रावंडा वयल्यान आज तो प्रायम मिनिस्टर जाला. आमचे अध्यक्ष पद जाल्यार सुद्दां त्याच भशेन इवन आमचो दामू नायक आसा ताजे हंबल बॅकग्रावंडान तो आज स्टेट प्रेसिडेंट जाला. सो वेन दीस थिंग हॅपन्स, कित्याक पीपल कार्यकर्ते वील एस्पायर टू ग्रो, आनी इट इज ऑलवेज. जेन्ना तुजी बोट जर बुडटा जाल्यार लोक सगळे कडेन उडके मारता. हांगा जर सगळे म्हणटा की आपल्याक रावपाक जाय, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ गुड सायन. आनी किशोर बाबान म्हणलां तशें की ते कोण दवरतले ते निवडून येतले अशेंच ते सिस्टम आसा. आनी म्हणजे हाजो अर्थ येणाऱ्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीचो पूर्ण बहुमतान सरकार येतलो हेय स्पश्ट आसा. सो एक जालें, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इज नॉट अ प्रॉब्लम. दुसरें इनडिसिप्लीन एस्पायरींग टू कॉन्टेस्ट इज नॉट इनडिसिप्लीन. जेन्ना फाल्यां टिकेट फायनल जातली, जेन्ना पार्टी सगळे एस्पेक्ट सगळे फॅक्टर्स एकत्रीत करून डिसायड करतली कोण कंटेस्ट करतलो, ताजे नंतर पार्टी बरोबर रावप, दॅट इज डिसिप्लीन. आनी आय थिंक दॅट वी वील सी दॅट वन्स फायनल. बाबूश मोन्सेराताचेच एक्झाम्पल रुपेश बाब. बाबूश ते खंय काय बाबूशाक स्वता काय कॉन्टेस्ट करपाचें ना सांताक्रूज, तरी तो पावलो न्ही थंय. बाबूशाचो स्टेटमेंट जो हांवें आयकलो ताणें इतलेंच म्हणलां की आमचो जरी MLA आसा, येणाऱ्या म्हणजे फुडल्या 2027 इलेक्शनान BJP वील वीन द सीट. आमी आतां पळयत जाल्यार काँग्रेसीन जिखलेले, जरी आमदार कॅन्डिडेट BJP आयला, हे फाटी ऑन इलेक्टोरल हाजेर आमी हो तो सीट जिखतलो, इतलोच ताणें स्टेटमेंट केला. आनी ताणें क्लॅरिफाय केला आपूण आपल्या आमदारा अगेन्स्ट कांय ना सध्या, हो सीट सांताक्रूज BJP जिखतलो. किशोर बाब रिस्पॉन्ड टू दॅट दोन्ही गजालींचे. ते म्हणटात की तुमच्याच हाजे वयल्यान कळटा की प्रत्येकाक जर BJP तिकीट जाय जाल्यार BJPच इलेक्शन जिखतली म्हणून. बरी गजाल न्ही काय म्हणटा ते. प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी बरी गजाल न्ही काय म्हणटा ते. बाबूश मोन्सेरात भारतीय जनता पक्षाचोच आमदार सांताक्रूज हाडपाक सोदता, बरी गजाल न्ही काय म्हणटा ते. ना तेंच्या सध्या त्यांच्या नशिबान सगळ्यो बऱ्योच गजाली घडटात. जशें रुपेशान एक्झाम्पल दिलें की होडयेन बोटीन जेन्ना चड गर्दी जाता आणि बोट बुडपाक पावता तेन्ना उडक्यो मारतात म्हणून. आता तो स्वागत करता, चड गर्दी जाता म्हणजे बोट बुडपाची शक्यता चड आसा, ही पहिली गजाल जाली. दुसरी गजाल, जशें दोतोर सिद्धार्थान म्हटलं तशें की दावेदार खूप जाण आसपाक शकतात, म्हणून दावो करपाक सुद्धा एक पद्दत आसपाक जाय, एक शिस्त आसपाक जाय. हांगा जाला दुर्दैवाची गजाल, आता म्हापशान रुपेशान दावो केल्लो जाल्यार मानूं येता आसलो, कारण कितलीशीच वर्सां जाली म्हापशान रुपेश काम करता. पूण कोण तरी काल सकाळी मनीस येता आणि तो म्हणटा BJPची तिकीट आपल्याक मेळपाक जाय, अशें जर दावे जावपाक लागले, हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ कितें तरी दाखोवचें पडटा, ते तुज्या कडेन आसा जाल्यार तुका तिकीट मेळटली. कारण जशें दोतोर सिद्धार्थान सांगला की पक्षाचो मनीस, एक पंच किंवा एक कार्यकर्तो, बूथ प्रमुख त्यांनी थंयच रावपाचें काय कितें? पूण हे पक्षाचे बूथ प्रमुख, पक्षाचे पदाधिकारी, पक्षाची वेगवेगळी पदां भुशेल्ले मनीस आयज खंयच दिसना. पूण लिस्ट काड, एक संकेत आरसेकर जर सोडलो, कारण तो युवा संघटनेंतल्यान वयर येयल्लो भुरगो, बाकीचे हे सगळे आता तुका मजा सांगता प्रमोद, थंय पेडण्या तो PC उत्तम पार्सेकर थंय आता प्रचार करता. तो सांगता आपल्याक BJPची तिकीट फिक्स. ताका लोक विचारता कशी फिक्स? हय, तो म्हणटा फिक्स कशी फिक्स? तर तो सांगता आपण PC म्हणून काम करता असताना कोणाक कितल्या पावयला पळय तेचेर आपली तिकीट फिक्स जाल्लेली आहा म्हणून. दुसरो आनी एक इंजिनियर आहा, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, तो रिटायर जाल्लो आसा, तोय तेच सांगता आपण म्हणटा कितें पावोंक जाय ते ऑलरेडी पयलींच पावयला, म्हाका तेंच्यांनी सांगला तूं काम सुरू कर, तुजी तिकीट मागीर डिक्लेअर जातली. बरें, दुसरी आनी एक गजाल, तेंच्या भितर एक नवी पद्दत सुरू जाल्लेली आसा. रुपेशान तेची काळजी घेवपाची गरज आहा की तेंचो सर्वे जाता आणि त्या सर्वेचेर तिकेट ठरता.
आणि ते सर्वे अशें जाता तुझं जर 2 नंबर 3 नंबराचेर जर नाव आसा जाल्यार तेका एक टॅरिफ आसा तुजे डायरेक्ट नंबर 1चेरूय नाव पावता कारण तांकां खबर आहा की एकदा तिकीट जाली काय पक्ष आपली सगळी ताकद तुज्या खातीर पणाक लायता आणि तुका निवडून हाडटा म्हणून फक्त प्रश्न आसा की रेट कार्डा प्रमाणे कितें ते व्यवस्थित पावपाक जाय अशा पद्दतीन सत्तेन जर पक्ष येवपाक सोदता कारण एक वेळ बीजेपी असली ज्यांच्यानी कितलीशीच बीजेपीन पयलें इलेक्शन लढयल्या उपरांत 1994 बीजेपी यश मेळ्ळा हे साधे यश न्हू प्रचंड मेहनतीचे यश पूण आयज त्यांची गत अशी जाल्या की यशार यश यशाचे मार्ग मंत्र सगळे तांकां सापडलेले आसा सो जे मनीस बोटीन सध्या येयल्या ते बोटीक बुराक काढून बोट केन्ना डुबयत तेजो खातीर रुपेशा सारख्या पक्षा खातीर काम केल्ल्या पदाधिकाऱ्यांनी कॅडरांक जर दावे केले आणि कॅडरा भितर जर संघर्ष सुरू असलो जाल्यार एक वेळ मानूं येता बरें. हे कोण भलतेच सध्या येवपाक लागले ना किशोर म्हाका जस्ट बिफोर हांव जस्ट रुपेश बाबाक घेता आनी मागीर सिद्धार्थ बाबार वता सद्याक तुमगे पेडण्या कितली दावेदार आहात बीजेपीच्या तिकीटाचे पेडण्याची एक मजा की पेडण्यान जवळजवळ 5-6 दावेदार आसा आणि सगळे दावेदार बीजेपीच्या तिकीटीचेर दावो करता काँग्रेसीची तिकीट तुमची पेडण्या काँग्रेसीची तिकीट तुमची पेडण्या कोणाक नाका कोणाक नाका बीजेपीची तिकीट आता फक्त पेडण्या एकूच तिकीट ती दिवपाक मेळटा 3-4 दिवंक मेळ्ळ्यो जाल्यार बेस्टूच जाल्लेलें काम म्हाका रुपेश बाब बिफोर आय गो टू सिद्धार्थ बाब ते म्हणटात म्हापश्यां खंय किशोर म्हणटा तुमी जर दावो केल्लो आपल्या सुद्दां बरें दिसता आशिल्लें म्हण ना पयलीं म्हणजे देर इज अ स्लायट कन्फ्युजन दावो कोण करता ताजेर आसा पार्टीचो कार्यकर्तो जर दावो करता जशें आमी सावड्ड्याचे विशय आसा हो वेगळो विशय हांगा पार्टी भायले जर दावो करता ताका पार्टीचो अफेअर्स जायना इट डजंट तुम्ही पार्टीक जबाबदार नाका म्हणटात हजारो लोक म्हणटाले आपल्याक बीजेपी तिकेट जाय म्हणून पेडण्यान जे कोण म्हणटा पळय हय. ताका कितें पार्टीन सांगलां की आमी तिकेट दितले म्हणून ऑफिशियल केला ना न्हय प्रत्येकाचो इच्छा जरी असली जाल्यार इट इज देअर ओन विश इट इज नथींग टू डू विथ पार्टी पार्टीन काय ते पार्टीचे कार्यकर्ते ऑफिस बेरर आशिल्ले आणि ते म्हणटाले जाल्यार तांकां खंय तरी आमी म्हणूं येता की 4-5 जाण म्हणटा पेडण्यान तसे विशय ना म्हापशांचो जो विशय ना एनीबॉडी वील से बट पार्टीचो जर आसा जाल्यार तो पार्टीचो आनी इट इज अ पार्टी अफेअर की कोण कोण पेडण्या तुमगे एकच विशय असतो बाबू आसगांवकाराचो हय तो एकूच आसा पण तो पयलींचो थंय आशिल्लो म्हणून पूण तेच जर सोडीत जाल्यार म्हाका दिसना की अशें कोणूय कितें म्हणलें म्हणून ते पक्षाक हात हाडून लायनाका म्हणटा तुमी दुसरे जे टॅरिफ उलयता किशोर बाब उलयता पळय टॅरिफ कार्ड उलयता पळय ते टॅरिफ कार्ड किशोर बाब एक सांगता किशोर लेट रुपेश फिनिश किशोर लेट रुपेश फिनिश देन आय विल कम टू यू किशोर बाबान जे टॅरिफाचे उलयला ते टॅरिफ कार्डाचे वयर एखादी नांव पळोवपाक चुकलां आसतलें वयर आतां हालींच आमकां खबर आसा टॅरिफ कार्ड घेवन हाजे पयलीं 2022 रिजायन जावन गेल्ले ते परत आयल्या सो एखादी ते टॅरिफ कार्ड आसतले वयर स्टिकर मारला आसतले सो आमच्या हांगातून टॅरिफ कार्ड ना लोकांचे एस्पिरेशन लोकांचे म्हणणे फीडबॅक हे पार्टी डेफिनेटली कॅन्डिडेट सिलेक्ट करताना घेतले बट दॅट इज नॉट द ओनली थिंग ऑल फॅक्टर्स आर टेकन इनटू म्हाका एक सिद्धार्थ बाब सांगात तुम्ही कितें म्हणटात ही इनडिसिप्लीन काय न्ही सिद्धार्थ बाब बिफोर आय गो टू क्लियोफात बाब ही इनडिसिप्लीन काय न्ही आतां फॉर एक्झाम्पल हांवें बाबुशाली विचारलें तुमकां आतां सावड्डेची परिस्थिती घेवया संकेतार थंय तर सिटींग सभापती आहात एसटी लिडर आहात तुम्ही हाजे कडेन कितें पळयता इनडिसिप्लीन काय इनडिसिप्लीन न्ही एस्पिरेशन See, नाव देर इज अ व्हेरी थिन लायन बिटवीन एस्पिरेशन आनी इनडिसिप्लीन see, indiscipline, I'll explain you what Yeah. will be an indiscipline. Tomorrow when the ticket is declared, हां you go and see to it that our official candidate is defeated. Intra party activities करप कित्याक वाय बिकॉज तो जर निवडून आयलो जाल्यार म्हाजें फ्युचर फाल्यां हें जातलें दॅट इज वॉट इज कॉल्ड एज इनडिसिप्लीन पार्टीन जेन्ना सी इलेक्शनान टिकेट कोणाक दिवपाक पयलीं लेट्स स्टार्ट पयलीं तुका एस्पिरेशन आसपाक कांयच प्रॉब्लम ना एस्पिरेशन ना जाल्यार यू नो देन इट्स सम कायंड ऑफ अ पार्टी वीच इज हेरिडिटरी म्हाजोच चलो जातलो हांगासर थंय बिकॉज देर फॉर इफ आय डोंट वॉन्ट टू अननेसली यू नो पोक इश्यूज एट अदर्स बट हॅव यू एवर सीन एनीबडी टेकिंग अ क्लेम इन रायबरेली वायनाडान कोणी क्लेम केल्लो पळयला तुवें बट एनीवे दॅट इज आय डोंट वॉन्ट टू टेक अ डिस्कशन देर क्लेम घालपाक कांयच प्रॉब्लम ना तुका दिसता तुज्या बरोबर लोक आसा जाल्यार तुवें वचून तो
हांव पार्टी कडेन जरूर मानचो, जितल्या लोकांक दिसता तितल्यानी मानचो, बट एज आय सेड पळय अर्लियर, शिस्तबद्धपणे मानचो. पार्टीन ताका एक मेकॅनिझम दिवची वेर यू टेक अ क्लेम आयदर विथ द प्रेसिडेंट ऑर हुएवर इट इज, त्यांची जी इलेक्शन कमिटी आसतली त्यांनी लेट देम. नाव इलेक्शन तिकीट हे कशें विनेबिलिटी फायनली निवडून आयले सरकार जाले जाल्यार तुमकां पेडणे लागींचे, हांव पेडण्या सान मदींच सांताक्रूज वता, सांताक्रूज सान मदीं सावड्डी वता, कारण आज आमचो विशयच तसो आहा. पण पेडण्या तुमकांय लागींचे. तू बाबू आसगांवकर जेन्ना म्हणटा की आपल्याक तिकीट दियात नाल्यार आपूण इंडिपेंडंट रावतलो म्हण, ही इनडिसिप्लीन न्ही? See, I doubt. I wish he had put his claim in a little better manner. एक सेम म्हणजे हो माझो बापूय आणि हो मायचो घोव म्हणप सेम थिंग. यू आर रिफरिंग टू द सेम पर्सन. बट इफ यू रिफर टू हिम इन अ डिग्निफायड मॅनर, तुजेंय उरता दाखली मूत आणि पार्टीचेय उरता. सो देरफॉर इन्स्टेड तूं वॉट एवर तुजे 200-500 लोक घेवन वचून बाबा इतले लोक आसा म्हजे बरोबर हे आसा ताका टिकेट दिल्या परस म्हाका ह्या पद्दतीन जर एखादो मनीस, आनी आय एम नॉट सेईंग ओनली अबाउट बाबू ऑर एनीबडी, कोणूय हुएवर इज सिकींग टिकेट, इफ ही गोज इन दिस फॅशन, ही मेक्स केस बेटर फॉर हिमसेल्फ. Forget others. He makes a case better for himself. म्हाका क्लियोफात बाब सांगात, ही थीन लायन आहा बिटवीन एस्पिरेशन आनी इनडिसिप्लीन, ती फाटल्या ह्या 3-4 केसींनी वायलेट जाल्या काय कितें? पयलीं म्हळ्यार दॅट थीन लायन या comes from a situation whether the individual is bigger than the party. If Babush Monserrat feels that without him BJP cannot contest in Tiswadi, entire Tiswadi I am saying, then for Babush Monserrat it would not be indiscipline, and BJP also will not consider it as indiscipline. But for Subhash Phaldesai, दॅट इज इलेक्टोरल प्रॅग्मेटिझम म्हणटा तुमी? no. That is where the whole power politics come into picture. Okay. Because for them it is all about power. See, you look at Babush. He has been in the Congress Party, BJP, Goa Forward, Independent, UGDP. Yeah. Whatever possible has been there. Michael Lobo has been both sides. Yeah. Vishwajit has been there on both sides. Now Subhash Phaldesai possibly is trying also to threaten the party, because he realizes that a time has come when you can get your things done only by threatening. Some few months are left now. Otherwise, for him, power is slipping out of his hands. Because it is all about power. These are all ambitious people. And for them, they are bigger than the party. It is not that they are working for the greater glory of the party. They are all working for their own glory. And for them to become bigger, it is for them, it is about their political career, and they will do anything to enhance their career. तू एनाउन्स करूया. म्हाका रुपेश हाजेरूच सांगात, कारण हो न्ही बेस्ट कारण काल सुभाषबाब फळदेसायांनी हो मुद्दो काडिल्लो. बाबूश मोन्सेरात सांताक्रूज वता तेन्ना ताजेर कारवायेची भाशा जायना, आपूण कुडचड्यार गेल्यार आपल्याक आपल्याचे कारवायेची भाशा जाता. हो कसलो न्याय का म्हणून? हे डबल स्टँडर्ड न्ही? काल सुभाष बाबाचे जाले काल आनी पयर प्रकरण, ते म्हाका दिसता मे बी सम इमोशनल आउटबस्ट आसतले, पण आज सुभाष बाब आनी सगळे ते कार्यकर्ते जितले आशिल्ले तांची बैठक हांगा जावन अध्यक्ष आनी सीएमा बरोबर सगळे क्लॅरिफिकेशन जाल्लें आसा, आनी ताणें स्वताय ते सांगलेलें आसा. ऑल कन्फ्युजन किंतु परंतु सगळे मिटलेले आसा, काय ना. कन्फ्युजन क्लियर जालें. प्रश्न हो की पक्षान बाबुशाचेर कारवायेची भाशा केलना, सुभाष बाबाचेर केली म्हणून म्हणटा तो मुद्दो. कारवायेचे प्रश्न करून ना ताका आपयतले आमी उलयतले अशें म्हणलें, आनी बाबुशाचे आशिल्ले तेन्नाय ताणें तोच स्टेटमेंट दिल्लो की आमी ताका आपयतले, दोगूय जाणांक आपयतले, वी वील टॉक टू बोथ ऑफ देम, आनी दॅट इज द फर्स्ट स्टेप. आनी म्हाका दिसता ते करतले, जाले आसतले. सो तो प्रश्नच ना हांगा. सुभाष बाबाचे ताका काल कितें आमी पनिशमेंट असलो विशय उलोवंक ना. ते काल कार्यकर्ते एक जो मुद्दा रुपेश बाब की हो जो पावराचो जो क्लियोफा बाबान काडलो की फायनली तुमच्या पक्षा भितर आज अशे कांय हेवीवेट्स आसात जांचे खातीर पावर इज द अल्टिमेट गोल, आनी तांकां खबर आहा की ते फाल्यां बीजेपी टिकेटाचेरूय जिखतले, बीजेपी टिकेट ना जाल्यारूय जिखतले. असले एक बरो व्हडलो गट आज तुमच्या पक्षा भितर तयार जाला जो भायल्यान आयलो तो. तुमकां दिसना ह्या पक्षाक इलेक्शनाच्या टायमार तुमच्या पक्षाच्या फासकेत बसप कठीण जातलें? पूण ते गेले 7 वर्सां 10 वर्सां फासकेनूच आसा न्ही ते. थोडे आसा ते 2 सेकंड टर्म लढयला,
थर्ड टर्म लढयतले. सो म्हाका दिसना तो प्रश्न आसा. एज फार एज पार्टी, वेन एवर आमी इलेक्शन, इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी. आमी पॉलिटिकल पार्टी, आमी इलेक्शनाक कंटेस्ट करतले. वन्स यू कंटेस्ट टू विन, यू डोंट कंटेस्ट टू लूज. दॅट इज द फर्स्ट पार्ट. लोकांचे कितें म्हणणें आसा ताजे फिडबॅक घेवप आणि त्या प्रमाणे आपले ऑल द थंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे फॅक्टर्स एकत्रीत करून कोण आमचो फायनल कॅन्डिडेट जातलो हे पार्टी हांगा बसून किंवा आमचे दिल्ली सगळे सेंटराक बसून ठरयतलेच. बरें, म्हाका किशोर बाब सांगात आनी इम्पॉर्टंट गजाल की जो म्हणलें की इनडिसिप्लीन केन्ना पक्षान तिकीट डिक्लेअर करतकीर जर कोण पक्षाच्या विरुद्ध वता ती इनडिसिप्लीन. ताजे पयलीं जें कितें जाता तें एस्पिरेशन. हें जें डेफिनेशन आसा नंबर 1 तें तुका पडटा काय कितें. नंबर 2 नोईंग BJP एकदां तिकीट डिक्लेअर जातकीर ही जी बंडाळी आसा ती आडावपा भितर BJP सक्सेसफूल ठरतली काय कितें. पहिली गजाल म्हटल्यार तिकीट दिल्या उपरांत जर कोण तरी पक्षाचो मनीस अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात जर वावुरता जाल्यार ती उघड बेशिस्ती जालीच. ताचेर पक्षाक कारवाई करचीच पडटली. पूण आताची परिस्थिती अशी आसा की 5-6 म्हयने इलेक्शनाक आसात. तिकिटाच्या संदर्भातलो प्रोसेस सुरू जाल्लो आसा. कॅन्डिडेट कोण आसचे हाच्या खातीर वेगवेगळ्या स्तराचेर सर्वे सुरू जाल्ले आसात. अशा वेळार कांय लोक जे केन्नाच पक्षान दिसानासले, पक्षान नायूय बीन ते आता पक्षाचे ते मेंबर आसात. आता उत्तम पार्सेकर BJPची तिकीट आपल्याक म्हणटा पूण तो पक्षाचो सदस्य आसा काय कितें. पक्षाचो सदस्य नसतानाय बीन उघडपणान प्रेस कॉन्फरन्सी घेऊन आणि स्पष्टपणान पक्षाच्या तिकिटीचेर दावो करपाचो हो नवो बाजार कसलो सुरू जाला काय असो प्रश्न आता आमकां पडटा. आता जशें रुपेशान सांगलें की जे जे आयात केल्लेले तेंचे लिडर आसात जे पार्टीपेक्षा व्हडले ते ठरयतले गोंयांत कोणाची सत्ता आसची आणि कोणाची सत्ता नासची. आयज जी आमी फास्की म्हटल्यार जो गपाट बायल वेगळी आणि फास्की वेगळी. बायल ही कायम स्वरूपी असता. फास्की ही जसो टाइम येता त्या पद्धतीन फास्क्यो बदलतात. तसो आता सध्याचो टाइम बीजेपीचो बरो आसा तो फास्क्यो सगळ्यो बीजेपी बरोबर आसा. एकदा बीजेपीचो टाइम जर मातसो वांकडो जालो जाल्यार फास्की बदलतली, ताका टाइम लागचो ना. पूण बीजेपीन ह्याच्या पयलीं अशे लिडर पळयल्या जे पराभूत जावनूय बीन अजूनही पक्षाकडे प्रामाणिकपणान काम करतात. तो आता ट्रेंड बदलला काय कितें बीजेपीचो. म्हटल्यार तुझ्याकडे सत्ता आसात जाल्यार ते उरतले, ना जाल्यार ते वयतले. सो म्हाका दिसता ह्या सगळ्या विशयाचेर इतकोय प्रयत्न पक्षान जरी केलो युक्तिवाद. आता सुभाष फळदेसायाचे जर तूं विशय पळयशी, काल जेन्ना ते धुमशाण थंय जे सुरू जालें ते कळत ना जाल्यार की ते धुमशाण कित्याक. ते सुभाष फळदेसायाक तापयतात काय सुभाष फळदेसायाच्या प्रेमान ते थंय गेल्यात काय तांच्यांनी दामूक नाका नाका जातले ते म्हणून सोडून गेले. दामूचे कित्याक दामूची धिंड काडूनय सोंपली. आयज दामू म्हणटा तेंची आपण समजूत काढली म्हणून. आणि समजूत काढल्या उपरांत लक्षात येयलें की त्या कार्यकर्त्यांनी अत्यंत चोख पद्धतीन आपली कामगिरी निभायली. तांकां सगळ्यांक खरें म्हटल्यार फिल्म फेअर अवॉर्ड मेळपाक जाय. ज्या तरेन काल ते आक्रमक असले, आयज एका मिटिंगेन ते इतले शांत जाले की असो शांत जावपाक प्रचंड तपस्या करची पडटा. तपस्या केल्लेले बीजेपीचे हे कार्यकर्ते. म्हाका दिसता काल हो इतको धुमशाणठे घालपाची गरजूच नासली. एक मोजके कार्यकर्त्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन जर तांणी व्यवस्थित पद्धतीन अध्यक्षाची जर भेट घेतलेली आणि आपल्यो ग्रीवन्सीज जर त्याच्या सुमार मांडलेल्यो जाल्यार हे आणि नाटक करपाची गरजूच नासली. बरें, म्हाका सिद्धार्थ बाब सांगात, हांवें ज्या अर्थान फास्की म्हूण हो शब्द वापरिल्लो ती फास्की मोडून किशोरान ती खंयची खंय व्हेली. पण व्हरू कांय जाण सध्या आमच्या गोंयांत राजकारणी अशे आसात जे सदांच फास्की मोडपा भितर सामके एक्सपर्ट जाल्यात. तुमी म्हाका सिद्धार्थ बाब सांगात. आनी हांवें मुद्दो आतां सुभाष बाबाचो विशय आयलो आनी बोवाळ जालो तो ह्या रिजर्वेशनाच्या मुद्द्या वयल्यान जालो. सो फायनल रावंड घेतना त्याच मुद्द्या वयल्यान हें करता की काल सावन आमी पळयलां जेन्ना सावन हो रिजर्वेशनाची गजाल जाल्या एक वटेच्यान आमचे ST लिडर आनी एक उठा सारकी संघटना आसा. दुसरी वटेच्यान बाकीचे समाजाची संघटना आतां स्टेटमेंट काडपाक लागल्यात की जो मेरेन सेन्सस जायना तो मेरेन हें करप न्ही, सेन्सस जावचे पयलीं हें करप चुकीचें आनी आमी ओगी रावची ना म्हणून. तुमकां अशें दिसता की एका वटेच्यान हें रिजर्वेशन आनी दुसरी वटेच्यान बाकीच्या समाजांचें कावंटर पोलरायजेशन बी जावपाक शकता.
सिद्धार्थ बाब पहिली गोष्ट म्हणजे ना रिगार्डिंग फास्के ॲटलीस्ट आय कॅन तुमकांय फास्केचे उलोवपाक जाय उलयात. आय कॅन टेल अबाउट माय सेल्फ 1992 I have decided my ideology and till date I have been faithful to my ideology. तुम्ही फास्केचे नी केलं ना? हांव फास्केच्या कॅटेगरीन आहे ना वायफ या तुम्ही कॅटेगरीन फास्केतच आसात. वायफ या कॅटेगरी हांव वायफ या wife या कॅटेगरी category इवन आमचो माय गुड फ्रेंड वील अग्री विथ इट ओके देन एनीवे बी दॅट एज इट बट आता हांव काउंटर पोलरायझेशन counter polarization कशें आनी सी नाव टुडे न्ही आतां पीपल हॅव रियलायज ऑल ओवर द कंट्री दॅट यू नो इफ यू गेट टुगेदर इन एन ऑर्गनायज्ड वे दॅट यू मेक अ पॉलिटिकल इम्पॅक्ट म्हणून तुम्ही जे सगळे अशी आंदोलनां पळयल्या पटीदाराची आंदोलनां पळया तुम्ही तेन्ना जाल्ले ते आनी खंयचे कास्ट बेस्ड आंदोलनांनी सगळे कडेन जाल्यात आनी ताचो इफेक्ट हो पडला देर इज नो डावट अबाउट इट इवन ST रिजर्वेशन सुद्दां जालां ते कशें कास्ट हेचेरूच सुद्दां जालां न्ही ते सो देरफोर people take a leaf out of it and then they try to extrapolate in their particular caste. आम्ही जर एकठांय आयले जाल्यार बाबा विल बी एबल टू मेक एन इम्पॅक्ट आमच्या समाजाक जे पण कितें जाय काउंटर ते पोलरायझेशन जातलें असं जालें जाल्यार सी काउंटर पॉलरायझेशन आय रियली डू नॉट नो वेदर काउंटर पूण अशा तरेचे वेस्टेड ग्रुप जर डिफरंट हातून जाले जाल्यार हो कॉज आसा पळय ताका मातसो खंय तरी अडथळो बसपाचो हें आसा वीच इज नॉट गुड सी यू मे फर्दर युअर कॉज बट दुसऱ्याचो जो कॉज ST रिजर्वेशन जे आसा पळय ताका अडथळो करपा खातीर जर हो ग्रूप तुमी जर केला जाल्यार दॅट इज नॉट अ गुड थिंग आयदर तुमच्या स्वता खातीर सुद्दां बरें न्ही ते ST रिजर्वेशनाक सुद्दां बरें न्ही आनी डेमोक्रेसीक सुद्दां बरें न्ही अशा तरेची गोष्टी ओके म्हाका क्लियरफास बाब सांगा तुमची फायनल हातूंत भितर तुमकां दिसता ह्या कोडच्यान जे अकस्मात बाकीच्या समाजांतल्यान स्टेटमेंटी येवपा लागल्यात की बाबा जो मेरेन सेन्सस जायना तो मेरेन हें करनाकात सेन्सस कंप्लीट जावं दी बेश्टेच गडबड करनाकात नाल्यार आमी ओगी रावचे नात आर दी सायन्स ऑफ काउंटर पोलरायझेशन. पळय ऑगस्ट 25 ते बिल पास जाल्लें आनी ऑगस्ट 25 बिल पास जालें तेन्ना एक काणकोण बरी व्हडली मिटींग जाल्ली ऑफ द मराठास वेर दे हॅड टेकन दी स्टँड सेम स्टँड पूण अशें दिसता की इवन द रुलींग पार्टी एंड द रुलींग मिनिस्टर्स तांकां दिशिल्लें रिजर्वेशन जावपाक ना एटलिस्ट इन 2027. सेन्सस बी जातकीर पडटलें म्हणटाय. हय हे जातकच दिशिल्लें आनीक आयज ती चीफ मिनिस्टरा कडेन मिटींग जाली ती पयर आयजूच हय. काल जाल्यार आयज ते सगळीं भायर येता आसतना कितें सांगताय आमकां सांगलें म्हण की रिजर्वेशन अजून जालें ना म्हण. सो स्टील इट लुक्स लायक these people are kept in a hope that reservation is not going to happen. Otherwise, according to me, this issue would have happened some time back. पण काउंटर पोलरायझेशन समजा गव्हर्नमेंटान पुश करून huge attempts या to counter polarize the polity. तुम्ही म्हणटात की समजा गव्हर्नमेंटान पुश करून रिजर्वेशन इम्प्लिमेंट केलें जाल्यार काउंटर पोलरायझेशन बाकीच्या समाजांचे जावपाक शकता. In fact, according to me, by telling them that it is not going to happen in 2027, they have delayed the counter polarization. Okay, it's only a delay tactic म्हणटा तुम्ही. And they have succeeded. They have succeeded in delaying that it. the other community has not come up. या ओके बिफोर आय गो टू रुपेश बाब किशोर बाब तुका कितें दिसता काउंटर पोलरायझेशनाच्या मुद्द्याचेर. आय फुल्ली एग्री विथ दोतोर क्लिओफार. एक गजाल म्हटल्यार हे रिजर्वेशन 2027 जावचें ना अशें जवळ फायनल जाल्लें म्हणून सगळे शांत असले. पूण जेन्ना ST समाज रस्त्यार देवलो आणि तांणी आंदोलन करून आयज परिस्थिती सरकाराचेर हाडली की कशाय पद्दतीन तांकां रिजर्वेशन हे दिवचें पडटलें म्हणून आणि त्यो हालचाली सुरू जाल्ल्या कारणान ही अस्वस्थ कारण हे 4 मतदारसंघ रिझर्व जातले हे केन्नाच जाहीर जाल्ले आहा ते आणि नवीन गजाल न्हू. सो आताच जेन्ना ऑन दॅट पॉइंट आय अग्री विथ दामू नायक की अकस्मात शॉक बशिल्ल्या भशेन कसली रिएक्शन का म्हणून. आता स्पेशली मराठा कम्युनिटीचेच जर उलोवचें जालें जाल्यार एका रिजर्वेशनाचो फटको हो मराठा समाजान भोगलेलो आसा तो पेडणे मतदारसंघ. पेडणे मतदारसंघात जयसिंगराव राणे हे आमदार असलेले आणि शशिकला ताई काकोडकराक जयसिंगराव राणे आपले प्रतिस्पर्धी दिसताले आणि त्या सिच्युएशनान पेडणे मतदारसंघ रिझर्व जालो. त्याच्यानंतर जयसिंगराव राणे हांची कारकीर्द सोंपली. हे जे मतदारसंघ जे आसात थंय मराठा समाजाचे एक एक्झिस्टन्स आसा. आता दे आर नॉट रिजेक्टिंग और ते विरोध करिनात. तांचे इतलेच म्हणणे की कायदेशीर जो कितें सेन्सस आता सुरू आसा
तो सेन्सस जावनी त्या सेन्ससा प्रमाणे जे मतदारसंघात तांची लोकसंख्या आसा थंय तांकां मेळोनी. आता 2026 जर आसा 2011च्या सेन्ससाचेर ते रिझर्वेशन दिवप हे कितपत योग्य. दुसरी गजाल अशी आसा की बाबा हे कायद्यान बसतले काय कितें हो एक प्रश्न आसा. कायद्यान आता सरकाराक खरं म्हटल्यार हे रिझर्वेशन 2003 जेन्ना ह्या समाजाक एसटीचो दर्जो मेळ्ळो तेन्ना मेळपाक जाय आसलें. आता सरकारच्या चुके खातीर जाल्लो डिले सरकार आम्ही आता दिता म्हणून तो सगळे जाण मान्य करतले अशें ना न्हू. शेवटी पॉलिटिक्स तें पॉलिटिक्सान प्रत्येकाक एस्पिरेशन आसा आणि हे जे मतदारसंघ आसात या सावर्डे सारखे मतदारसंघ या मतदारसंघात ह्याच्या पयलीं मराठा आमदार जावन गेल्ले आसात. तांचे अशें जाला परिस्थिती. आयज पेडणे मतदारसंघ हो मराठा बहुल मतदारसंघ आणि रिझर्वेशन मेळ्ळे म्हणून त्या समाजाक न्याय मेळटा अशें मातूय ना. 50 वर्सां जातलीं आता 2027 पेडणे मतदारसंघ राखीव जावन थंय त्या समाजाची कितें परिस्थिती आसा ती कोणे वचून थंय पळोवपाची. सो हो सगळो विषय हो राजकारणाचो भाग आसा आणि तूं जशें म्हणटा तशें की काउंटर तेचो इफेक्ट जावपाक शकता काय. सरकारान जर योग्य पद्दतीन हो विषय हाताळूंक ना जाल्यार ऑफकोर्स ताचो काउंटर परिणाम जावपाक शकता. म्हाका रुपेश बाबा फायनल सांगात, हो जो सगळे जाण म्हणटात की जर सरकारान सिस्टमॅटीक रितीन कायदेशीर रितीन हे जर हँडल केलें ना जाल्यार बाकीच्या समाजांचे सरकारा विरुद्ध काउंटर पोलरायझेशन जावपाक शकता म्हण. एसटी रिझर्वेशन हो तांचो संवैधानीक हक. म्हाका दिसता आमी कोणी कोणाचेर उपकार करना. इट इज देयर कॉन्स्टिट्युशनल रायट आनी ते सरकारान दिला. आज नोटिफिकेशन आयलें तें काम जालां. आतां फुडलो प्रोसिजर जो आसा तो टेक्निकल म्हणजे प्रोसिजरल पार्ट आसा आणि तो प्रॉपरली जावंक जाय हें हांवूय मान्य करता. जे लिगल फ्रेमवर्कान जे बसतले तेच जावन तांकां योग्य ते रिझर्वेशन मेळपाक जाय कम्युनिटीन. म्हाका दिसता हांगा आनीक ना ते मुद्दो कितें आहा की आमचे एसटी बांधव जे आसात उटाचे हे आसा ते म्हणटा 27 जाय ह्या फुडली इलेक्शनाक जाय म्हणून. थंयच वाद न्ही तो. तांचो मागणी मान्य आसा पूण प्रोसिजरली जे जावंक जाय जे लिगली करेक्ट आसा तेच जातले. सरकार वील गो एज पर लिगल कारण जे डिसिजन घेतले इट हॅज टू स्टँड इन द लिगल फ्रेमवर्क. सो ते जावकूच जाय. आणि बाकी बेटे कितें आसा की पॉलिटिकल ताका हें करून फूस लावन एक वेगळो विशय करपूय चुकीचें आनी ते करचें न्हय ह्या बाबतींत. कारण तो एसटी रिझर्वेशन जे आसा ते कॉन्स्टिट्युशनल तांकां दिल्लो रायट आसा. सगळे राज्यांनी सगळे स्टेटींनी जाल्ले आसा. गोंयान उरले ते आतां जातलेच आणि कशें जातले खंयचे जातले ते एज पर प्रोसिजर जातले. इवन स्टेटमेंट जो आमचो अध्यक्षान सेवन तांकां आज दिल्या ते अजून काय जावंक ना न्ही. तुमी आतांच रिएक्ट करूं नाका. बोथ सायड शूड नॉट रिएक्ट इमिजिएटली. आतां फक्त नोटिफिकेशन आयलां. सगळे फुडले प्रोसिजर जावपाचे आसा. सो हांव आज इतल्याचेर थांबता कारण हो इंट्रस्टींग विशयाची आमी थांबतात. म्हाका दिसता हाजेर आमकां आनीक डिबेट करची पडटली की नक्की हें केन्ना जावपाक शकता. बट व्हेरी इंट्रस्टींग ज्या मुद्द्या वयल्यान आमी सुरवात केल्ली की एक पक्षा मदीं भारतीय जनता पक्षा मदीं जे भायल्यान लोक आयल्यात ते आपले वेगवेगळे रंग दाखोवपाक लागल्यात. आनी दुसरी गजाल जी रिझर्वेशना लागून जर घाई गडबड जाता 27 करया म्हणून जाल्यार एक अशें एक काउंटर पोलरायझेशन जावपाक लागलां की ना तुमी प्रोसिजर फॉलो करात म्हणून. सरकारूय आज म्हणटा की बाबा आमी प्रोसिजर फॉलो करतले कारण अल्टिमेटली इट निड्स टू स्टँड द टेस्ट ऑफ टायम. एट द सेम टायम म्हाका दिसता उटा इज नॉट लेटिंग दियर गार्ड डावन. दे आर सेयींग दॅट आमी आमचो मेळावो करतले आनी त्या मेळाव्या भितर आमी आमची मागणी मान्य आमी मुखार दवरतले. पण आमकां फुडल्या इलेक्शनाक 27 इलेक्शनाक हें रिझर्वेशन जाय अशा परिस्थिती भितर आज ही गजाल आसा. हांव आज इतल्याचेर थांबता. रुपेश बाब, सिद्धार्थ बाब, क्लियोफास बाब, किशोर बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.